माये मोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। धवळी बायपासार जाता दिसपट्टे भिरांकूळ अपघात। येरादारी करप्यांक जीव मुठीत धरून करचो पडटा रस्तो क्रॉस। बायपासार जाल्ल्या अपघातान गाडयेन दिलो दुचाकीक धपको, एकल्याक आयले मरण। म्हापशेच्या देव बोडगेश्वर देवळांतल्यान सुमार 12 लाखांची जाल्ली चोरी। पोलिसांनी 4 आरोप्यांक धरले सावंतवाडी। चोराकडल्यान सुमार 7 लाख रुपया केले जप्त। भाजपाची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपोचो चल्ला नेटान प्रचार। लोकांचो लावलो भरभरून प्रतिसाद। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। धवळी बायपास दिसपट्टे भिरांकूळ अपघात जातात। येरादारी करप्यांक जीव मुठीत धरून रस्तो क्रॉस करचो पडटा। शुक्रारा जाल्ल्या अपघातांत गाडयेन दुचाकीक धपको दिलो। या अपघातांत धवळीची सरपंच मनोजा नायक हिजो घोव पांडुरंग नायकाक मरण आयलें। या बायपासार कसलीच सुरक्षा नाशिल्ल्यान आनी संबंधीत अधिकाऱ्यांचे पुराय आडनदर जाल्ल्यान थळावे फुर्योज जाल्यात। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। आम्ही धवळे बायपास जंक्शनाचे हांगा आसा बायपास जे आसा आनी हांगा ती भगवती टेंपल आसा। भगवती टेंपल हांगा सर्कल आसा, एक क्रॉसिंग आसा। हे क्रॉसिंगाक पयलीं हांगा कांयच सायनबोर्ड ना, हांगा कांयच अशें दिसना आनी लोकांचे डिमांड आसा की ऑथॉरिटीन हांगा कितें तरी एक्शन घेवचें आनी हांगा ते एक्सिडेंट जाता ते एक टाळचे म्हणून। कित्याक कालूच एक हांगा एक्सिडेंट जालो आनी राती तो एक्सपायर जाल्लो आसा। हांगसरलो तो एक्स पंच आसा आनी एक्स पंच आतां सद्या तो जे सरपंच आहा ताजो मिस्टर आसा पांडुरंग नायक, पूण ताजो जीव गेल्लो आसा। कित्याक तो मार्केटींग करून सकाळ उठून आपल्या घरा येतालो पूण घर तो पावलोच ना। अशें हे रस्त्याक लागून जाता। गव्हर्मेंटान हाजेर बेगीचे बेगीन एक्शन घेवचें अशें लोक मानतात आनी पळय आतां गव्हर्मेंट केन्ना एक्शन घेतलो। कित्याक हांगा हाजे 8 दीस पयलीं हांगाच जे 4 गोरवां मेल्लीं आनी 1 इंजर्ड जाल्लें, पूण ताजेर कांय जालें ना। सगळ्यांक खबर आसा गोंयांत जायत आसा की 24 तासां भितर कोण ना कोण हो एक कोण ना कोण ह्या हेका बळी पडटात। पण हेजेर आमी इतलो आवाज करता, गोवा रोड सेफ्टी करता, मिडिया करता, पूण हेजेर जाय तशें सरकाराचें लक्ष ना। काल हांगा एक असोच फेटल एक्सिडेंट जाला आनी हांगा रस्त्याचें काम चलता, हॉट मिक्सिंग चलता। आमी परत सरकाराक हांवें लेटरां बरयल्या, हांकां सांगता जेन्ना काम रस्त्याचेर चलता, जेन्ना काम करता तेन्ना तेजे टेम्पररी सायनबोर्ड्स आसपाक जाय, वर्क इन प्रोग्रेस आसपाक जाय। आनी जेन्ना काम करता म्हणजे रमलार काडलेलें आसता, तेका रमलार काडलें जाल्यार तेका ऑल्टरनेट आसता, ट्राफीक मॅनेजमेंट, पुलीस अशें कांयच दिसना हांगा, कांयच हांगा दिसना। आतां मातशें हांगा फुडें आतां हांगा काल एक्सिडेंट जालो, फेटल एक्सिडेंट जालो, आतां मातशें फुडें तुमी फ्लायओव्हरा कडेन वचचे तर जाल्यार थंय सिवरेजाचें काम चलता। सिवरेजाचें काम परत वर्क झोन मॅनेजमेंट सेफ्टी परतो येयलो, थंय कांयच वर्क झोन सेफ्टी ना। आज आमी ह्या फेटल एक्सिडेंटाचेर उलयता, गॉड फॉरबीड फाल्यां थंय परतें उलोवचें पडपाक जायना आमकां। थंय एक बोर्ड मारला, डायवर्शन म्हणून मारला, तो प्रॉपर IRC प्रमाणे मारला, लोक कन्फ्यूज जाता। आनी आमच्या आतां म्हाज्या फुडें पळयशात तुमी जाल्यार सर्वीस रोड आसा, त्या सर्वीस रोडान रॉंग सायडीन लोक येता। जर तुमी ताका तें डायवर्शन केलां त्या सिवरेजा खातीर जाल्यार ताका 2 वे ऑपरेशन म्हणून बोर्ड मारा, करूं ना जाल्यार ते सायडीक नो एंट्री म्हणून मारा आनी एनफोर्समेंट करा। हे बारीक गोश्टी तुमच्या नेग्लिजन्सा खातीर लोकांचे जीव घेता। आनी जेन्ना खंय एक्सिडेंट जाता, फेटलिटी, आमी थंय उलयता, आज आमी ह्याचेर उलयता, फाल्यां थंय उलोवचें पडटलें। प्रोएक्टीव कितें एक्शन डिसिजन्स म्हणून कितें तरी गरज आसा, ही बिलकूल पडलेली ऑथॉरिटी कांयच पळयना कोण। नेवी गव्हर्मेंट नोटिफिकेशनां काडटा, गॅजेटाचेर येता। आतां एक लेटस्ट हांवें पळयलां की जे जुनियर इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर हेणी हेंच्या लेवलाचेर रोड सेफ्टी ऑडिट करपाक जाय। ऑडिट म्हणजे कितें तर हेच बाबा पळोवपाक जाय तेणी हांगा हे आसा, ग्रॅपीन मिडियन आसा, सायडीक T जंक्शन आसा, जाल्यार हांगा स्पीड कामींग कशें करतले, आसा तें सफिशियंट आसा काय ना, मातशें हांगा उबें रावन पळोवन ट्राफिकाचो मुवमेंट पळोवपाक जायो। हे सगळें ऑडिट आतां आमी काडून पयशा तेंचे कडल्यान मागून पयशा जाल्यार हितून कांयच मेळना। हे आतां हॉट मिक्सिंग चालू आसा, हॉट मिक्सिंग चालू एक 8 दीस हाका ब्लिडींग टायम आसतलो, डांबर भायर येतलो। इमिजिएटली 9व्या दिसा हांगा रमलर्स मारपाक जाय। आतां हेजे आतां नोटिफायड आसा काय खबर ना म्हाका, ना जाल्यार वॉर फुटिंगाचेर जावपाक जाय, जाल्यार दुसरो आनी एक बळी। आमी आयज भगवती देवळा कडेन आसा, तेन्ना हो बायपास रोड आहा भगवती देवळा कडलो हायवे, तसो हांगा रस्त्याक बरो हॉट मिक्स घातलेलो आसा।
तेन्ना हांगा भगवती देवळा कडल्यान जेन्ना धवळे भितर लोकांक वयता तेन्ना हांगा रस्तो क्रॉस करून वयचो पडटा. जंक्शन हे जंक्शन आसा तेन्ना हे जंक्शनाचेर रोड क्रॉस करून वयचो पडटा. जेन्ना हांगा रोड क्रॉस करून वयता कोण एखादो मनीस तेका दोनूय बाजू पळोवचें पडटा. तेन्ना वेगाने धांवन ज्यो गाडयो हायवेन येता ती गाडी आपल्या फाटल्यान मारीत काय फुडली गाडी आपटात काय अशें ताका सामको तेजे जीव घेवन ताका हांगसर रस्तो क्रॉस करचो पडटा. हो पांडुरंग नायक हो बरो मनीस आशिल्लो. कोणाकूय कितें हें जाल्यार पावपी असो प्रसंगाक आनी ताका आतां म्हाजे फुडें आमी येवन तो बसोन पेपर बी वाचपी आनी हें करपी आनी ताका अकस्मात एक्सिडेंट एक्सिडेंट ताका जालो आनी तो मागीर ताका बांबोळे येयलो. बांबोळे व्हरोन मागीर एडमीट केल्लो ताका. एडमीट करून मागीर रातचें हें जालें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार. म्हापशेच्या देव बोडगेश्वर देवळांतल्यान सुमार 12 लाख रुपया चोरपाचो आरोप आशिल्ले 4 चोर सावंतवाडी सांपडले. पळयात. कोळपी रायगड महाराष्ट्र पोलिसांनी म्हापशेच्या बोडगेश्वर देवळांतल्या चोरयेच्या आरोपात 4 जाणांक अटक केल्या. देव बोडगेश्वर देवळांतल्यान चोरये म्हापसा पुलिसांनी महाराष्ट्रातल्या पुलिसांक कळीत केल्ले. चोरांनी चोरून व्हेल्ल्या 12 लाख रुपयां मदीं पुलिसांनी आरोपी कडल्यान 7 लाख रुपया मेळयल्यात अशी माहिती मेळ्ळ्या. खरंच एक दुःख दिसता की कालच्या आयतारा रातचे 2:35 ही बोडगेश्वर देवस्थानात एक चोरी जाली आणि फंडपेटी 2 फंडपेटी चोरल्यो. जवळ आमचो अंदाजा प्रमाणे 10 ते 12 लाख असे घेऊन गेले. अंदाज आम्ही एक्झॅक्टली फिगर सांगिना थोडं वेगळं म्हणटा गेल्यार फाटल्या दिसांनी आमी त्या वेळार उलयल्ले चोरी जाल्या उपरांत अरे कितें मेजून सांगले 12 लाख तशें ना अंदाज सांगता आमी 10 ते 12 लाख. आमी ते कारणान हेका पुलिसीक आमी कंप्लेंट केल्या. पुलिसाचें इन्व्हेस्टिगेशन करून काल ते आमकां चोर सांपडले आनी चोर सांपडटना हे सावंतवाडीक एक हॉटेलान सांपडले. ते प्रत्येक देवळां व्हडलीं देवळां आसा गोंयांत न्हू महाराष्ट्रा गुजरात हे सबंद इंडियेक समज व्हडलीं देवळां हे चोरयो करता. व्हडलीं देवळां फोडटा आनी तेच्या फाटसून पुलीस आसले. तेंच्यांनी खुबशीं देवळां फोडला. पुण्यान फोडला तेंच्यांनी, महाराष्ट्रान रायगड फोडला, मुंबय फोडला. पण ते सोंपेपणीन मेळनासले. ते वेल प्लॅन देवस्थानाची ही बोडगेश्वर देवस्थानाची फंडपेटी फोडला ही तांचो वेल प्लॅन आसा. तेंची बरी स्टडी केल्ली आसा. ते कशें सगळे CC कॅमेरा चुकोवन सगळे ते भितर एंट्री मारलेली आसा. कशें तेंच्यांनी लॉक ओपन करप हे सगळे तेंच्यांनी स्टडी केल्ल्यान ते प्रोफेशनल चोर आसा. ते प्रोफेशनल चोराक लागून आयज ते खुबशे इंडियेक चोरयो जाल्या आनी पुलीस तेंच्या फाटसून आसले. काल तांकां सावंतवाडीक हॉटेलान तांकां धरले. कशें धरले कितें धरले पुलिसाची आयडिया आसली तांचे. महाराष्ट्र पुलिसान धरले. तेच बरोबर आमचे गोंयचे पुलीस म्हापसा पुलीस स्टेशन किंवा क्रायम ब्रांचीचो PI देवोलकर हो बी खूब प्रयत्न केल्ले तेंच्यांनी. आनी काल महाराष्ट्र पुलिसांनी कोपी गांवांत कोपी वाड्यार रायगड हे पुलिसांनी ताका सावंतवाडी चोरांक ते धरले. त्याच बरोबर धरून तांकां आपल्या ताब्यान घेतले आनी तेंचे कडेन रक्कम अशी आमकां 7 लाख मेळ्ळे अशें आमकां न्यूजार तेंच्यांनी सांगले. तांकां 4 दिसाचो रिमांड मारलेलो. 4 दीस पर्यंत ते रिमांडाचेर रावतले. तेच्या उपरांत आमचे गोंयचे पुलीस आयज वयतले किंवा ताका 4 दीस ताचो रिमांड सोंपल्या उपरांत तांकां घेवन येतले. पयशे कितके आहा ते घेवन येतले आनी कोर्टाक घालून आमचे सुवाधीन करतले. म्हाजें सांगपाचें एक म्हणणें आहा की तेंच्यांनी अनेक जाग्यार चोरी केल्ली आसली आनी म्हाका अशें दिसता की बोडगेश्वराची चोरी केल्या उपरांत ते गावले. बोडगेश्वर ह्यो राखणदार म्हापशेचो गोंयचो किंवा आख्खे महाराष्ट्र कर्नाटकचो आजचो संवसाराचो राखणदार आसा. तेणीन आपली पावर कितें तो दाखयलो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत 7 मे दिसा लोकसभेचें मतदान जातलें. दीस लागीं पावला. दोनूय संसदीय मतदारसंघांत पक्षाक जैत मेळोवन दिवपाचो हेत दवरून भाजपाचो बरोच नेटान प्रचार चालू आसा.
पळोवया मडगांवां वाठारांत जाल्ली भाजपाची पदयात्रा आनी वास्को खारीवाड्या वयलो प्रचार. भारतीय जनता पार्टीच्या दोनूय कॅन्डिडेटाचो प्रचार आमी म्हणटा तसो उचेल्या पावणार पावला. शिगेक पावला म्हणपाक काय हरकत ना. फाल्यां पातान प्रचार सोंपता. आयज सावथ गोंयांतल्यान मडगांव आनी फातोर्डा हांगासर आमी आज पदयात्रा दवरल्या. ह्या पदयात्रेच्या निमित्तान आमचे कॅन्डिडेट पल्लवी डेंपो, दिगंबर बाब कामत आनी भारतीय जनता पार्टी सगळे कार्यकर्ते, आमचो दामू नाईक, दामू शिरोडकर, कावन्सिलर सगळे जाण आसात. मडगांवांनी पदयात्रा जातली आनी फातोर्डांनी पदयात्रा जातली. ताच्या उपरांत कुंकळेंत सभा जातली. ह्या सगळ्या पदयात्रेच्या निमित्तान परत एकदा जे उरलेले लोक आहा तांकां आमी आव्हान करपा खातीर मोठ्या मताधिक्यान आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट मोदीजीक निवडून दिवचो आनी परत एकदा डबल इंजिनचें सरकार हाडलें. ज्या डबल इंजिनच्या सरकारान सातत्यान विकास केला. गेल्या 1 म्हयनो जालो आमी ही बीजेपीची कॅम्पेन चालू आसा आनी प्रत्येक आमच्या 46 बुथांनी आज सगळे प्रत्येक दीस आमचो कार्यकर्ता मोदीजींचे 10 वर्सांचे काम घेवन घराघरांनी वता. तांचें काम कितें कितें जालां हें सगळ्यांक सांगत आसा आनी देशभरान जी आज एक वेगळ्या प्रकारचें वातावरण जालां, डेव्हलपमेंट जालां, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जालां, तो सगळे दारादारांनी आमी धाडटात. आज आमकां खूब अभिमान जाता भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून आनी मोदीजीच्या लिडरशिपी अंडर आमी आज सगळे गेले 30 दीस आज तुमी पळयता इतली बायलां मोठे संख्येन म्हणजे सकाळचे सांज ना वत पळयता, ना भूक पळयता, ना तान पळयता, आमी भोंवत आसा आनी लोकां पर्यंत आमी पावत आसा आनी लोकांचोय तितलोच नेटान प्रतिसाद आमकां मेळटा. आमी जशें सांगलां वास्कोसून आमी 18,000 हे टार्गेट दवरिल्ले आसा आनी आमच्या टार्गेटा प्रमाणे आमी एक्सिडूच करतले हाचे बद्दल आमकां कसलोच डावट दिसना. आनी हे सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या तोंडार तुमी पळयल्यार कळटलें की आज मोदी खातीर कितेंय करपाची तयारी आसा आनी बेश्टीच न्ही जाल्यार लोकांचें काम जालां, लोकांचे पर्यंत आज सरकार पावला म्हणून हे सगळे लोक खूब हॅपी आसा आनी मोठ्या संख्येन तुमी पळयशीत जाल्यार हांगा हिंदू, मुस्लीम, क्रिश्चन सगळे प्रकारचे लोक हांगा आसा. म्हणजे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास हे सगळ्यांचो मोदीजींचो जो मंत्र आसा तो घेवन आमी फुडें वता आनी खूब बरें दिसता. 100% वास्को बरी लीड दितली. 18,000 प्लस आमी टार्गेट दितले. आज आमकां खूब उमेद जाता. आज अमित शाह जी गोवा में आए हैं और मोदी जी की गारंटी पूरी करने के लिए ये सब हमारे कार्यकर्ता बहनें और माताएं और हमारे भाई सब घर घर जाकर लोगों को बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है कि हर बुजुर्ग के लिए 5 लाख रुपए का बीमा, स्वास्थ्य का बीमा, परिवार के हर सदस्य 70 वर्ष से ऊपर के हर सदस्य के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा देश के किसी भी अस्पताल में, चाहे वो बॉम्बे का बड़े से बड़ा अस्पताल हो, चाहे वो पुणे के बड़े से बड़ा अस्पताल हो, चाहे वो दिल्ली का बड़े से बड़ा अस्पताल हो, 5 लाख का मुफ्त बीमा नरेंद्र मोदी जी ने बुजुर्गों के और नौजवान के सपने पूरे करने के लिए दिया है. राष्ट्रीय मध्याचेर बिल्डींग आणि संघटनाचे काम आसा आणि त्या भरोशाचेर संघटनाचे कामाच्या आधाराचेर आणि तो बेस्टच कोंट्री एरोगेरा दिलो अशेंच ना. म्हणजे ज्या पल्लवी देसाई आसा तांची घराण्याची एक पत आसा आणि त्या भरोशाचेर असो बरी पत आशिल्ले असो मनीस आसा. त्यामुळे कोणी न्ही म्हणजे पक्षान पूर्णपणे विचार करून दिल्ले आसा आणि तातूंत कशें आहा की रिजर्वेशन जे आसा महिला रिजर्वेशन आसा ते लागू जावपाचें जातलें आणि ताज्या पार्श्वभूमीचेर संबंद भारतभर जो आसा न्ही की ह्या फावट सुद्दां जे आसा महिला प्रतिनिधी दिवप अशा प्रकारचे धोरण जे आसा न्ही पक्षान केल्लें आसा आणि ताचो भाग म्हणून जो आसा तांणी महिला कॅन्डिडेट. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. गोंयांतल्या अनुसूचित जमाती समाजान केंद्रात सरकार स्थापना केल्या उपरांत रान हक्क कायद्याचे दावे निकालात काडपा सयत राजकीय आरक्षण दिवपाचे आश्वासन काँग्रेसीच्या माणिकराव ठाकरेन शेनवारा दिलें. भाजपान फक्त शेड्यूल ट्रायब समाजाचो राजकीय फायद्या खातीर वापर केला असो आरोप माणिकराव ठाकरेन केला. जाल्यार आरजीपीच्या श्रीकृष्णाचो आनी शेड्यूल ट्रायब्स ऑफ गोवान भारत युतीक तेंको दिला. काँग्रेसीच्या पत्रकार परिषदेत भाजपान फकत शेड्यूल ट्रायब समाजाचो राजकीय फायद्या खातीर वापर केला असो आरोप काँग्रेसीन केला. एसटी समाजाक न्याय दिवपाक भाजपा सरकार अपेक्षित थारला अशें ठाकरेचे मत. भाजपान एसटी समाजाचो राजकीय फायद्या खातीर उपेग केलो पूण राजकीय आरक्षण आनी हेरांची मागणी केन्नाच पुराय केली ना. आमी ह्या प्रश्नाक प्राधान्य दिवन ताचेर उपाय काडटले. फाटली 2 वर्सां ते आरक्षण मेळोवपा खातीर आंदोलन करतात आणि आमी तांकां तेंको दिला अशें पाटकरान सांगले. पणजे म्हणटा ती गोंयची राजधानी
कॅपिटल सिटी आणि आता सकाळच्यान पणजे लायट ना. आता ही प्रेस कॉन्फरन्स आमकां इन्व्हर्टराचे घेवची पडटा. सो हे आसा विकसीत भारत ऑफ नरेंद्र मोदी. ही मोदी की गॅरंटी की गोंयकारांक लायट दिवपाचे ना. आज मेरेन एज पर आर्टिकल 332 जे पॉलिटिकल रिझर्वेशन एसटी समाजाक जे मेळपाक जाय आशिल्ले गोंयांत ते मेळ्ळेना. फाटली 10 वर्सां इनफॅक्ट 12 वर्सां आमी पयलीं 2011 जेन्ना आंदोलन जालें, जेन्ना 2 भाव एसटीचे आमचो जीव गेलो, तेन्ना बीजेपीन एसटी समाजाक कसो वापर करून तांकां मिसगायड केले आनी सत्तेर येतकीच एसटी समाजाक सायडीक दवरले. तांचे पॉलिटिकल रिझर्वेशन जे मागताले तांचे ते 12 पॉइंट जे तांणी 2012 स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरांचे दिले तातूंतलो म्हाका एकूय फुलफील जालो ना. आदिवासी याच्यामध्ये एक गोष्ट आपण त्या ठिकाणी पॉलिटिकल उपयोग घेण्यासाठी म्हणून जेवढा गरज असेल तेवढंच फक्त बीजेपी करतात. त्यांना त्यांच्या पक्षागत उपयोग मिळाला पाहिजे, पण आदिवासींना काही द्यायचं म्हटलं तर ते हात आखून घेतात. आदिवासींचा उल्लेख ते वनवासी म्हणून करतात. इथूनच त्यांची भूमिका स्पष्ट होते. आणि ज्यावेळेला राष्ट्रपतींच्या संदर्भामध्ये आपल्या सर्वांना माहित आहे की राष्ट्रपतींना त्या ठिकाणी प्रेसिडेंट आहे देशाच्या, सगळे मांडतायत, परंतु त्याचा सन्मान ठेवण्याचं काम सुद्धा बीजेपीनं केलेलं आहे. आरजेपी सरचिटणीस श्रीकृष्ण परबान काँग्रेस भारत युतीक तेको दिला. भाजपाक जो कोण तेको दिनात ताका देशद्रोही म्हणटात. पूण देवळाचो कसलोय विशय वा बोवाळ जाल्यार भाजपाक केन्नाच मुखार येनात. अमित पालयेकारान भाजपाचेर आरोप केला. सध्या तरी आम्ही ह्या इलेक्शनाक लोकसभा इलेक्शनाचे हांव म्हणटा की ह्या इलेक्शनाक आम्ही इंडिया अलायन्सा थ्रू इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करता. अलायन्स आज एक हांव हिंदू आनी हांव जर बीजेपीक सपोर्ट करना जाल्यार म्हाका देशद्रोही म्हणटा ते. ही परिस्थिती आसा. हांव देशद्रोही न्ही. जितली भक्ती म्हाका रामाची आसा तितली तांकां ना. जेन्ना जेन्ना विशय येता देवळांचो, जेन्ना जेन्ना विशय येता एक सायड घेवपाची, तेन्ना ही भारतीय जनता पार्टी खंयच रावना. गोंयांतय खूब विशय जाले, देव रुद्रेश्वराचो आसूं, देवळाचो आसूं किंवा वेगवेगळे विशय आसा, ते सगळे जेन्ना जेन्ना विशय जाले तेन्ना ही भारतीय जनता पार्टी खंय आसली. होम मिनिस्टरान आश्वासन दिल्ले तरीय लेगीत एसटी समाजाक न्याय मेळ्ळो ना. कोड ऑफ कंडक्ट लागचे पयलीं सगळे हक्क दितात म्हणून शेड्यूल ट्रायब ऑफ गोवान भारत युतीक तेको दिला. भाजपान खूब निमतां दिली, भोव आश्वासनां दिली. आता आमी आनीक आयकून घेवचे नात. भाजपा सरकाराची 2 सिटां आमी उडयतले. शेड्यूल ट्रायब ऑफ गोवान पत्रकार परिशदेत सांगले. आनी आयज सगळ्यो पार्ट्यो इंडिया अलायन्सा अंडर एकट्यान येयल्ले आसा. गोंयची ज्यो पार्टी आसा, आप जावं, गोवा फॉरवर्ड जावं तर TMC जावं आनी बाकीच्यो ज्यो पार्टी आसा त्यो सगळ्या आयज एकट्यान येयल्ले आसा कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपाक आनी डेमोक्रेसी वाचोवपाक. घेतलेले आसा की आमी इंडिया अलायन्सा आमचो सपोर्ट आमी आयज डिक्लेअर करता आनी आमी मागता की आमच्या सबंद एसटी बांधवांक की हें जें इलेक्शन आसा तें कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपा खातीर आसा, आमचे रायट्स वाचोवपा खातीर आसा. आनी ताका लागून सगळ्यां कडेन म्हाजें अपील आसा की ह्या इलेक्शनाक आमी इंडिया अलायन्साक आमी सपोर्ट करचो. आनी जे नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा इंडिया अलायन्साचे जे कॅन्डिडेट आसा, नॉर्थ गोवाचो श्री रमाकांत खलप आसा, सावथ गोवाचो कॅप्टन विराटो फेर्नांडीस आसा, हांकां सपोर्ट करचो हो अशें आमी अपील करता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, डिलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. उमेदवारांचो जैतिवंत जावपाचो हावेस दिसपाक लागला. प्रचार सत्रां चालू आसात. पल्लवी धेपोक निवडून हाडपाचेर भाजप वांगड्यांचो प्रचाराचो नेट भर घेता. जाल्यार भाजपाक व्हडा संख्येन तेको मेळटना दिश्टी पडटा. पूण कोण जैतिवंत जातलो हें येता त्याच वेळेर थारायतलो. पळयात भाजपाचो प्रचार सत्तेचो नेट. मडगांवात जाल्ले बसकेत दैवज्ञ समाज वांगड्यांनी दक्षिण गोंयची भाजपाची लोकसभा उमेदवार पल्लवी धेंपोक पुराय तेको जाहीर केला. लोकांचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद तांकां मेळ्ळो. आमी सदांच कसलोच भेदभाव करिनासतना वावुरतात अशें श्रीनिवास धेंपो हांणी हे वेळार सांगले. तशेंच पल्लवीक निवडून हाडपाचेर तांणी भर दिलो. माझे भाव भयण आशिल्ले, कितलेशे धर्माचे लोक आशिल्ले. हांव म्हणलें धेंपे फॅमिलीन केन्नाच भेदभाव केलो ना. हांव म्हणलें जर तर आमी 10 देवळांक दिला जाल्यार म्हणलें 8 चर्चीक दिला. म्हणजे तसो आमचो आमचें धोरण सदांच तशें आसता.
म्हणजे खंय तरी लोकांक दिसपाक जायना, कित्याक काही अफवा आसा की ना ही हिंदू पार्टी हे हांवें म्हणलें आमचें धोरण इज व्हेरी क्लियर. गोंयकारांक खंय पळय गरज आसा आनी गोंयकारांक म्हणजे जर तर शिक्षणान चड गरज आसली आनी खंय स्पोर्ट्सान गरज आसली आनी खंय गरज आसली जाल्यार आमचो प्रयत्न सगळ्यान चड थंय आसतलो आनी तोय बी भेदभाव करिनासतलो. मनीस जगातली ह्या देशात उपाशी उरचली म्हणून ताणें 80 कोटी लोकांक फ्री रेशन दिवपाची स्कीम हाडली. मागीर मोदी गव्हर्नमेंट इज द फर्स्ट गव्हर्नमेंट टू गिव फ्री रेशन टू 80 crores पीपल. आणि पयर ताणें डिक्लेअर केलें की दिस स्कीम विल कंटिन्यू. आमचो गव्हर्नमेंट येतकीर दिस स्कीम विल कंटिन्यू टिल 2029 अशें पयलीं केन्नाच जावंक नाशिल्लें. एक स्कीम 70 वर्सां वयलो जाणटो किंवा जाणटी मनीस तिका म्हयन्याक त्या वखदान खर्च जाता. That expenses of the medicine will be paid by the central government. This is one of the important scheme. जाल्यार दीपक पावसकारान भाजपाक तेको दिलो. तशेंच हळडोना, नाशनोडा आणि पोमुर्फाच्या टीएमसीच्या लोकांनी लेगीत भाजपाक आपलो तेको जाहीर केलो. पळयात. आमचे क्लॅन बाब तिकलो हळडोना फिरताले. रोहन सकाळी आज बाणावली आशिल्लो, बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी, आणि त्यामुळे आपले काम करपाचे आज त्या हळडोना कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळ्या जे प्रमुख आम्ही तिनूय जे आमचे आज ज्यांचो प्रवेश जालो आणि त्यांच्या प्रवेशाच्या कार्यक्रमात उपस्थित असतात त्यांच्याकडे 2-3 जाते वचूनही आयले. आणि हे सगळे करता आसतना आज जर आम्ही देशभर पळयले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना. कारण गेले 10 वर्सात ज्या तरेन नरेंद्र मोदींचें सरकार केंद्राक आयलें आणि हे तातूंत जे परिवर्तन आमी सबंद देशभर पळयता ते परिवर्तन आमकां परत एकदा फुडें व्हरपाचें आसा. विकसीत भारताचें स्वप्न फुडें व्हरपाचें आसा. आणि आमच्या विरोधी जे इंडिया अलायन्स जे आसा तांचे कडेन विजन ना आणि ज्या नेत्यांकडे विजन ना त्यांच्या बरोबर काय देश कसो फुडें वचूंक जाय हे खबर ना. तांकां खबर ना की तांचो प्रधानमंत्री कोण जातलो हो खबर ना. आणि त्यामुळे सगळ्याच्या एकत्र येवन वेगवेगळे स्थानिक रिजनल पार्टीज मुंबयच्या शिवसेनेचो अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आसत किंवा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश आसत किंवा स्टॅलिन जो आमचो आलेलो आसत तामिळनाडूचो आसत असे वेगवेगळे एकत्र येऊन जे केल्ले आसात. आम्ही खंय चुकल्या फाटले जाल्यार जबाबदारी आम्ही घेतात. पण फुडें वता आसतना एक पटीन समज गेले ती मूठ आसता ती 1.25 लाखाची ओपन केलेलो फायदो कोणी घेता. ती मूठ धरून तुमी रावले जाल्यार सगळी पोटां जरी एक नासली बरोबर दवरपाची गरज. आणि अजून तुका परत म्हज्या तरी उतर दिता की खंबीरपणे आज समज तुम्ही आमचेर विश्वास दवरला त्याच विश्वासान तुमकां बरोबर बऱ्या वायटात तुमच्या कडेन पावून तुमची कितें कामां आसा ती करून मॅक्झिमम प्रयत्न आमचो आसतलो हे उतर तुमकां हांगा दिवंक शकता. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. FC गोवान फुटबॉल क्लब YF1 हारयलो. 3-0 अशा फरकान जैत मेळयलें. एस्ट्रोटर्फ खेळामळार जाल्ले GFA अंडर-13 डिव्हिजन 1 मॅचीन FC गोवान फुटबॉल क्लब YF1 5-0 अशा गोल फरकांनी हारयलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. कोयंबतूर आणि चेन्नय हांचे मदीं खर वादळाचो परिणाम जाल्ल्यान ह्या वाठारांत व्हड पावस आणि वीज पडपाची माहिती मेळ्ळ्या. गोंयांतूय फुडल्या दिसांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. IMD म्हणटा फुडल्या सप्तकांत 8 आणि 9 तारखेक हलको पावस पडटलो. हवामान विभागाचो अदमास. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान सुके उरतले, पूण मळबात कांय प्रमाणात कुपां दाटतली. ह्या दिसा उंचेल्या तापमानाचो अदमास 34 आसा, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 आसा. आर्द्रतायेची पातळी वाडूंक शकता आणि ताका लागून वातावरणाचे तापमान कितलेशेच अंश वाडूंक शकता. लोकांनी भलायकी सांबाळपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला.
आयतारा मळबात कांय प्रमाणात कुपां दाटपाची शक्यताय. 8 आनी 9 तारखेक हलको पावस पडपाचो अदमास. तापमान 700 परस चड. आयतारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियस. वायव्य कडल्यान येवपी वाऱ्याक लागून आर्द्रताय आणि तापमान वाडपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.